السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. आज ईद उल अदाचो दीस समेस्त गोंयकारांक आज ईदाची परबी दिता. आज आमी प्रॉफेट एब्राहिम हाची काळजांतल्यान उगडास करतात तांकां, कित्याक प्रॉफेट एब्राहिमान देवा खातीर जी सॅक्रिफायसीस दिल्ली आसा ती आमी सगळ्यांनी उगडास करपाक जाय आज, की देवा खातीर आमी कितेंय करपाक तयार रावपाक जाय. आनी आज जे संवसारभर चलता, जी दुर्दशा जाल्ली आसा संवसाराची, ते इंडियेची जावं गोंयची जावं या आख्या संवसाराची जावं, आमकां सगळे संवसारा खातीर चिंतपाक जाय. आमकां देवा खातीर जे मनीस जे जायते उद्रिश्टान सांपडिल्ले आसात तांकांय मदत करपाक जाय. तर आयच्या दिसाक म्हाका दिसता आज केरळाचे लोक उद्रिश्टान फसिल्ले आसात, तुमचो डेवस्टेशन जाल्लें आसा, जायतो लोक बाबडो दुखसाणान पडिल्लो आसा, जायत्या जाणांचो जीव गेल्लो आसा. तर आज आमी तांकांय उगडास करपाक जाय. आज ईदाच्या निमतान आमी सगळ्यांनी तांचे खातीर कलेक्शन बी दवरिल्लें आसा, की हांव जितलें आमचे कडेन करपाक शकता आमी तांच्या खातीर तें आमी करतले. आनी आमी सगळ्यांनी तांकां उगडास करपाक जाय आज ईदच्या दिसाक. कित्याक सॅक्रिफायस म्हणजे हेच की आपले वर्सांतले थोडे अमावंट या इन कायंड ऑर कॅश आमी तांच्या खातीर दिवपाक जाय. कित्याक फाल्यां आज ते फाल्यां आमकांय घडपाक शकता. तर आमी सगळ्या खातीर वावुरपाक जाय, समेस्ता खातीर वावरूंक जाय, मनीसपणा खातीर वावुरपाक जाय. हो एक मॅसेज ह्या ईदाचो जावन आसा.